माझे फक्त एकच सरकाराक किंवा म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट, कामगारांचो पगार तुम्ही दवरू नका, कित्याक कामगार मेहनत करता, घाण आमचे वर्कर लेबर घाम घालता, घाण भरता, कळ्ळें ना. पूण अशा लेबरांक किंवा कामगारांक पगारापासून वंचित करपाचें न्हू. तुम्ही कितेंय बाकी ग्रिव्हन्सीस तेंचे मागीर दियात, पण फर्स्ट म्हणटा तेका पेमेंट दियात. असो माझे म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट, चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर सगळ्यांक हे माझे रिक्वेस्ट की तांकां पगार पयलो तरी दियात. आता हांव CO, चेअरपर्सन आणि चीफ ऑफिसर आणि व्हाईस चेअरपर्सन त्यांचे मिटींग त्यांच्या वचून मेळ्ळा. हांव त्यांची जॉईंट मिटींग जाल्या. त्यांच्याकडे हांव रिक्वेस्ट केला की कामगारांची दिवाळी लागीं येयल्या, अशा टायमार तांकां पगार दियात. तर CO आणि CPनी म्हाका अशें सांगलां की बाबा रे रिकवरी जायना आणि म्युन्सिपाल्टी कडेन सफिशंट फंड पगार दिवपाक ना, 60 लाख रुपया फक्त आपल्या कडेन आसा. त्याच्यासून आमी ताका बोनस दिता, डेली वेजीस तेंचो युनिफॉर्माचे पयशे दिता आणि बारीक कितें तेंची बिलां दिता. डेली वेजीस वर्कर आहा पळय तांकां सॅलरी घालता, कारण तेंची आमकां गरज आसा, कित्याक डेली काम आसता तेंचें. आणि पेन्शनकाराची पेन्शन घालता म्हणून इतलें म्हाका तेणी फक्त सांगलां. आणि जो फंड आहा पळय तो आपूण गव्हर्मेंटा कडेन सॅलरी ग्रँट येवपाच्या ते येयले काय आपूण तांकां पगार फूल दिता म्हणून. ते कडेन सद्या पगार ना, तांकां फक्त बोनस घालता म्हणून सांगता. जावं ना, एक खरी खबर आहा, तितून काय फटींग पण काय ना. सॅलरी आतां सद्या कितें जाता, सॅलरी जे घातला हेंच्यांनी आमच्या CP साहेब CPन घातलेल्या ती सॅलरी आनी बोनस दिवचो. पूण हांव कितें म्हणटा, तो जाता तेन्ना आतां सद्या फाल्यां दिवाळी 2 दिसांचेर पावलेली आहा. दिवाळीचो सण हो मोठो सण आमच्या हिंदू धर्मात तुका खबर आहा. आनी हांगा एम्प्लॉई सगळे हिंदू जावं क्रिस्तांव सगळे एकत्र काम करता. सो खंय कोणाक सगळ्यांक अपेक्षा आसता की सॅलरी मेळची आनी आपूण दिवाळी साजरीकरण करतलो, दिवे पेटयतलो, लायटी पेटयतलो. सो हांगा खंय तरी डिले जालो. सॅलरी पडची ना अशें हांव म्हणना, सॅलरी गावतली पूण ती फाल्यां मेळोंक जाय अशें खूब जाणांची अपेक्षा आहा. सो हांव मागता हे खंय तरी सरकारा कडेन बोनस मागीर दिया, पूण सद्या तरी सॅलरी दिवची. आनी हे बाबा हे कोण आमचे एम्प्लॉय जे काम करता तांकां खंय तरी आदार जातलो आनी दिवाळी आपली साजरी करपाचो एक सपोर्ट मेळटलो. तशें बाळ गोपाळ भुरगीं आसता घरान, तांकांय खंय तरी उमेद येतली, नवे कपडे सगळ्यांक उमेद आसता. सो इतलेंच हांव रिक्वेस्ट करता की हेचो बेगीन जाता तितले बेगीन फाल्यां सांज मेरेन तरी हांकां पेमेंट रिलीज करचो. इतलीच म्हाजी एक सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट, एक विनवणी. आम्ही सध्या ज्या भाशेन आमच्या कडेन अरेंजमेंट आहा त्या भाशेन आयज आमी म्युन्सिपल वर्कर्सांक बोनस दिवपाचो ठरयला. त्या प्रमाणे डेली वेजीस वर्कर आहा तांकां पेमेंट घालता आणि जे रिटायर जाल्ले आहा तांकां तेंचे पेन्शनीचे क्लियर करतले आणि प्लस तांकां युनिफॉर्म तेंचो अलावन्स दिवपाचो ठरयला. पेमेंट लेट जाला खरो आहा, आमकां ते DA अलावन्स येवपाचें आहा, तशेंच सॅलरी ग्रांट मेळपाचा आणि आमचे ते लास्ट 2 हेचे इन्स्टॉलमेंट मेळपाचे आहा. ते येयले काय आमी तांकां पेमेंट दिवन क्लियर करतले. पेमेंट लेट म्हटल्यार आमकां ते थोडे लिगल एस्पेक्टाक लागून रिकवरी सारकी जायना म्युन्सिपाल्टी, ताका लागून मातसो लेट जाला.